दिव्यवाणी 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 Krist te mogal bababinino तुमका म्हजो प्राणानो. आस्त्य तोंडान तो दिता तो देवाक मोगाचो जावन आसा. दुसरें कोरिंथकारांक बरयलें पत्र अध्याय 9 वाक्य 7. आमी सदांच उदारपण आमी दाखोवंक जाय. देव उदार जावन आसा. देव उदार जाल्ल्यान आमी उदारपण आमी दाखोवंक जाय. जर तर कोणाय एकल्याकी आयुश्यांत वेल्यार सोडून 20,000 थावन 30,000 म्हणसर बिलियोवचें खंडीत आसा. कारण कितें मोगाचें न्हू. थंयसर जायते धाकटे आसात. थंयसर जायतीं नर्सां आसात आनी तवळ तवळ येवन ताची परिक्षा करतात. नाजूक रितीन म्हणलें बरें ताका पळयतात. आनी जायतीं थंयसर मशिनां ताची तपासणी करत आसतात. आनी थंयसर जायते मनीस ताका पळोवंकी आसतात. आनी अशें ताचें बिल येवचें खंडीतच म्हणून सांगयेत. देवान आमकां ह्या संवसारांत जायते आमकां ताणें दिलां. जर तर आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा तर हाका कारण देवूच. देवान आमकां ताणें जिवीत ताणें आमकां दिलां. जिवीत दिवंक जिवीत काडूंक ताचे वरवींच साध्य आसा. आनी कोणाच्या वरवीं जीव दिवंक साध्य ना. जीव सैती काडूंक साध्य ना. देवान आमकां फुंक्याक म्हणलें बरें ऑक्सिजन दिलां आनी तें आमी सेवन आसा. आमी ह्या संवसारांत आमी जिवन आसाव. कान आमकां थोडी सकत आमकां दिता पूण ऑक्सिजन आमकां चड सकत दिता. आमच्या जिणक्रिये बरें करता. रक्ताची चलावण आमी थंयसर पळयता बरें चलावण जाता. आनी अशी निरंतर प्रतिक्रिया जावन आसता. कोणाकी ऑक्सिजन नासतना ह्या संवसारांत जियोंक साध्य ना. त्या देखून देवान ऑक्सिजन आमकां फुंक्याक दिलां. आमी मोल घेवन खाण घेवचें म्हणून ना. जर तर आमी ऑक्सिजन मोलाक घेतलें तर सोडून येवनी दिसाक मनशाक एका जाणटेच्या प्रमाणे 3 सिलिंडर जायचे म्हणून तो सांगता. 3 सिलिंडराक 8,000 रुपये घेवन खाण घेवचें पडटा. पूण देवान आमकां ऑक्सिजन फुंक्याक दिलां. आमी खंयसर गेल्यार आमकां ऑक्सिजन गरजेचें जावन आसा. त्या देखून देवान आमकां फुंक्याक दिलां म्हणून सांगयेत. मनशाक सिरियस आसतना ICUक व्हरतात. ICUचें फूल फॉर्म कितें? इंटेन्सिव्ह केअर युनिट. आध्यात्मीक रितीन पळोवचें तर ICU. ICUंत मनीस आध्यात्मीक रितीन देवाक पळोवंक आशेता आनी देवाचो उगडास जाता. बरें आसतना मनशाक देवाचो उगडास येना. पूण कश्ट येता आसतना मनशाक देवाचो उगडास येता आनी देवाक पळोवंक तो आशेता आनी विचारता सवाल करता देवा कित्याक हे कश्ट म्हाका. आमी आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमी देवाचो उगडास मात काडूंक नजो. बकार आमच्या जिवितांत बरेंपण जाता आसतनाय आमी देवाचो उगडास आमी काडूंक जाय.
देव जावन आसा उदार, देव जावन आसा उदारपणाचो व्यक्ती सगळं ताणें पुंग्याक आमकां दिला. जर तर आज आमी बरी आसा तर हाका कारण देवच. जर तर आमचे पार्ट्स जाल्यार आमी मोलाक घेवचे पडटा. पूण देवान आमकां सगळी पुंग्याक दिलां आनी आमच्या जिवितांत जायते बरेंपण ताणें केलां. जर तर देव उदार तर आमी उदारपणाची व्यक्ती आमी जावंक जाय. जेजूनी आपले उदारपण ताणें दाखयलें. 5,000 लोकांक फकत 3 मासल्यांनी आनी 5 उंड्यांनी ताणें ददोशी ताणें जेवण ताणें वाडलें. जोन्स वाजेल अध्याय 6 वाक्य 1 थावन 10 म्हणसर हें घडीत आमी आयकत आहो. जेजून 5,000 लोकांक जेवण ताणें वाडलें आनी ह्या 5,000 लोकांक उंडे हाडूंक सांगलें. आनी त्या वेळार फिलीप अशें सवाल करता, ह्या 5,000 लोकांक उंडे हाडूंक पयशे खंयच्यान हाडचे म्हणून ताचें सवाल आनी ताचें चिंतप. जेजून अशें चिंतूंक ना, ताचें चिंतप दुसरेंच आसलें. कशें हाडचें म्हणून ताणें चिंतूंक ना. बागार ताणें उंडे हाडा म्हणून ताणें सांगलें. फिलिपाक परीक्षा करचे पसत ताणें हें सवाल ताणें केलें. फिलीप त्या गांवचो जाल्ल्यान ताका बेकरी खंयसर आसली म्हणून ताका कळीत आसली. उंडे मेळटले म्हणून ताका कळीत आसलें. तरी जाल्यार ताची परीक्षा करूंक जेजू अशें सवाल करता. ह्या व्हड लोकां सोम्याक तुमी उंडे हाडा म्हणटा आसतना तो कितें सवाल करता. ह्या लोकां जम्याक उंडे हाडूंक पयशे खंयच्यान हाडचे म्हणून ताणें सवाल केलें. हांगासर आमी पळयता दैवीक चिंतप आनी तशेंच मनशाचें चिंतप. दैवीक चिंतप आनी तशेंच मनशाचें चिंतप. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत अजापान जायते तेर देवाचें हाजीरपण गरजेचें जावन आसा. देवाच्या हाजीरपणा वरवीं जायते अजाप जाता म्हणून सांगीत. देवाच्या उपस्थितींत जायतीं अजापां जातात म्हणून सांगीत. जर तर कितेंच नाटल्यार देवाक अजाप करूंकच साध्य आसा. त्या चेपक्या भुरग्या कडेन 2 मासल्यो आनी तशेंच 5 उंडे आसले आनी थांतून तो अजाप करता आनी थांतून बरेंपण तो करता. आनी 5,000 लोकांक फकत 3 मासल्यांनी आनी 5 उंड्यांनी तो दादोशी जेवण तो वाडता. एक सांगणी आसा, ग्रेट थिंग्स हॅपन when God mixes with us. Great and beautiful, wonderful things, great things happen when God mixes with us. जर तर देव आमचे संगत आसा तर, आमचे संगी बसत तर आमच्या जिवितांत खरी अजापां जातात. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जर तर देव उदार तर आमचें उदारपण आमी दाखोवंक जाय. इल्लीशिवणी उदारपण आमी दाखोवंक जाय. त्या चेपक्या भुरग्या कडेन आसले 3 मासल्यो आनी 5 उंडे ते सोम्याच्या हातांत ताणें घाले आनी सोम्यान अजाप केलें आनी शिसांक वांटूंक ताणें सांगलें. आमकां अजाप करूंक साध्य ना, पूण देवान मात्र अजाप करियेत. देवान मात्र असर्या करियेत. आनी त्या चेडक्या भुरग्याचें आस नांव आमार उरलां म्हणून सांगीत. कित्याक म्हळ्यार ताणें उदारपण ताणें दाखयलें, उदार काळीज ताणें दाखयलें, उदार मोण ताणें दाखयलें. आज तो चेडको भुरगो मरण पावल्यार आज ताचें नांव आमार उरलां म्हणून सांगीत. विधवेची स्त्री, तिचे कडेन आसले 2 नाण्यो आनी 1 नाणी तिने देवाळाच्या धर्म पेटेन घालें
आणि तिचे उदार मन देवाक मेसलं जेजू म्हणटा आणि तिचे नाव अजूनही आमार उरला म्हणून सांगीत. ती मरण पावल्यार आज पवित्र पुस्तकांत तिचे नाव आमार उरला म्हणून सांगीत. तशेंच जरेपाताची विधव स्त्री एक ल्हानसो बकरेचो कुडको हाडून एलिशाक दिता आणि आज तिचे नाव आमार उरला म्हणून सांगीत. तिचे उदार मन आज आमार उरला म्हणून सांगीत. जेजू ख्रिस्त कुरीस वोवन आसतना सिरणसो सिंह एक घडये ताका जेजू क्रिस्ताक कुरीस वोवंक सहकार दिता आणि आज तो मरण पावल्यार ताचे नाव आज आमार उरला म्हणून सांगीत. वेरोनिका ती मुखार आयली आणि जेजूचे मुखामोळ तिने पुसलें. जेजूचे वयर खटवळाय तिने ताकेली. ती मरण पावल्यार आज तिचे नाव आमार उरला म्हणून सांगीत. तर मोकार भावनो आनी भयणीनो, आमचे नाव आमार उरचे तर आमी उदार जावंक जाय. हांवें आनी तुवें उदार जावंक जाय. म्हजें नाव शाश्वत उरोजे तर, म्हजें नाव आमार उरोजे तर आमी उदारपणाची व्यक्ती आमी जावंक जाय. हें तवळ आमी हेरांक आमी सांगूंक जाय. तुजें नाव आमार जायचें तर तुवें उदार जावंक जाय. एका रितीचो जनरोसिटी तुवें दाखोवंक जाय. सा इनेश लॉयला फ्रांसीस सावेराक तवळ सांगतलो, सगलो संवसार जिखून आपलो आत्मो हकडायल्यार कितें फायदो? आपलो आत्मो हकडायल्यार कितें फायदो? तवळ ही उतरां तो सांगता आनी हे दीस ती उतरां ताका कसली. त्याच रितीन मोगचनो आमी ही उतरां हेरांक आमी सांगूंक जाय. एक क्रिस्ती जिणी कोण जियेता तांकां ही उतरां आमी सांगूंक जाय. जर तर तुजें नाव आमार उरोजें तर तुवें इल्लेशें मनी उदारपण तुवें दाखोवंक जाय. जेजून त्या चेरक्या भुरग्या थावन 3 मासल्यो आनी 5 उंडे ताणें खाण गेले आनी त्या लोकांक जोम्याक तादोशी जेवण ताणें वाटलें. अज्या रितीन म्हणलें बरें, ताणें 5,000 लोकांक जेवण ताणें वाटलें. जेजून कितें केलें? त्या चेरक्या भुरग्या सांग खाण गेलें, घेतलें, आशिर्वादीत केलें, वांटलें आनी शिसांक दिलें आनी शिसांक वांटूंक सांगलें. वांटचें मात्र शिसांचें काम आमचें काम, पूण अजाप करचें देवाचें काम जावन आसा. अजाप असलें करचें देवाचें काम जावन आसा. जर तर आमी एका मजबूत घरांत आमी जियेता तर तें देवाच केल्लें म्हणून सांगीत. देवाच्या आशिर्वादा विने कितेंच अजापां जायनात. आमी कामगार मात्र, आमी देवाचे इन्स्ट्रुमेंट मात्र. देवाच्या आशिर्वादा विने कितेंच करूंक ह्या संवसारांत साध्य ना. त्या देखून मोगाचें आमी उदारपणाची व्यक्ती आमी जावंक जाय. उदारपण आमी दाखयल्यार देव 100 वंट्यांनी आशिर्वादां तो घालता. मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, आनी मुलदासून आमी त्या वाचपांत आमी पळयता वाडिल्ल्या उपरांत कितें आमी पळयता. ताणें एकठांय करूंक ताणें सांगलें आनी एकठांय करता आसतना 12 दाली उंडे तांकां मेळ्ळे. 12 दाली म्हळ्यार 12 कुळयेक सरी करयेत. 12 कुळयेक सरी करयेत. आज 12 कुळयेंत आसले जायतो लोक उपाशी आसा. जायतो लोक खाण पिवून नासतना वळवळून आसा. आज तांकां आमी उदारपण आमी दाखोवंक जाय. उदार काळीज आमी दाखोवंक जाय. कांय इल्लेपणी बरेपण आमी करूंक जाय. आमी बरें करता आसतना आमच्या दोळ्या मुखार तें दिसूंक जाय. जर तर आमचे कडेन बरें वस्तूर आसा तर, चडीत वस्तूर आसा तर कोणाक नेसोंक पांगरोवंक ना, तांकां आमी दिवंक जाय.
एकलो मानीस म्हणटा जर तर 3 म्हयने ते नवे वस्तूर तुवें घालून हांवें तर ते कापाटान दवरलां तर सुरक्षीत दवरलां तर तुजे कडेन जायतें आसा म्हणून सांगीत. 90 दीस तुवें कितेंच घालूना ते वस्तूर घालूना तर ते तुजे कडेन जायतें आसा म्हणून सांगीत म्हणून एकलो माणूस सांगता. त्या देखून मोगाचें आमी बऱ्यांतले बरे वस्तूर आमी हेरांक आमी दिवंक जाय. गरजेवंतांक आमी वांटून दिवंक जाय. पिंकर वस्तूर आमी दिवंक नजो. ते पिंकर वस्तूर तुमी गोबराक तुमी उडया. बऱ्यांतले बरे वस्तूर तुमी दिल्यार खंडी जावन देव तुमचे वयर पेसावा घालतलो. जर तर देव उदार तर आमी हेरांक उदार जावंक जाय. आमचें उदार मन आमी दाखोवंक जाय. सर्वेस्पर उदार दिवच्या विशयांत कितें सांगता एक डॉक्युमेंट्री तुमचे मुखार दवरूंक हांव कशी व्हरता. देवान ऍपल झाड लायलें आनी त्या ऍपल झाडांत जायतीं ऍपलां जालीं आनी ते ऍपल खान तुमी खातात आनी त्या ऍपलांत 2 बियो आसतात. त्यो बियो खान सेपरेट तुमी दवरा. त्या डॉक्युमेंटांत अशें सांगता 2 बियो तुमी खाण सेपरेट दवरा आनी उरलें तुमी खाया. आनी त्यो 2 बियो वचोन तुमी मातयेन घाला आनी उपरांत ते कितलोन जड जाता आनी तांत हजारो फळ थंयसर जातात. ऍपलां जातात आनी हजारो लोकांक ते फळ दिवंक शकता. त्याच रितीन आमची जिवीत मोगाळ भावना आनी भयणीनो देवान आमकां सकड दिलां पूण 90% मात्र आमी वापरूंक जाय आनी 10% आमी हेरांक आमी वांटून दिवंक जाय. ते वचोवंक जाय. 10तले 1% ते वचोवंक जाय. जर तर तशें आमी करता तर खंडी जावन आमचें जिवीत फळादीक जातलें. एक पाकिस्तानाची डॉक्युमेंट्री अशी आसा. एका गांवांत एक कपल आसलें आनी ती अपार्टमेंटांत जिवन आसलीं आनी तांणी म्हयन्याक भाडें बांदचें आसलें आनी सुमार 2 म्हयने म्हणसर तांणी भाडेंच बांदूंक ना. आनी त्या अपार्टमेंटाचो ओनर आयलो आनी विचारूंक लागलो, पपाट मारी लागलो, म्हाका भाडें आजच जाय, तुमी भाडें आज बांदूंक जाय. आनी त्या वेळार ती म्हणटा, कपसांतली एकली म्हणटा, म्हजो घोव हुशार ना, म्हजो घोव कश्टन आसा आनी जायते पयशे हांवें खर्चिल्यात, त्या देखून म्हाका भाडें बांदूंक जायना, इल्लो पुरसोत दी. आनी उपरांत तिचो घोव येता, कश्टन सोलोन तो येता आनी म्हणटा, आमकां इल्ली पुरसोत दी, हांव कश्टन आसलो आनी जायते पयशे हांवें म्हज्या पिडेक हांवें खर्चिल्यात, म्हाका इल्ली पुरसोत दी. आनी अशें म्हणटा आसतना तो बोपाट मारी लागलो, तुमी म्हजें भाडें तुमी बांदूंक जाय. आनी त्या वेळार बोबाट मारता आसतना एकलो मौलाना तेदें पाशार जाता आनी तें आयकून अशें म्हणटा, ती तुजे कडेन विनंती करनासात, पुरसोत विचारनासात. तो म्हणटा, म्हाका आजच भाडें जाय. आनी त्या वेळार तो आपूक बायेचीं उतरां अशीं म्हणटा, मनशाक दुपळो जावंक वेळ पावना. मोगाचेनो देवान आमकां जायतें दिलां आनी धाकटो एक वांटो आमी हेरांक आमी दिवंक जाय. जर तर आमी गरजेवंतांक आमी दिवना तर खंडी जावन देवाक आमचे तावन वर्सो वेळ लागीं पावचो ना. खंडी जावन तो आमचे तावन सकडेक व्हरून वेतलो. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. देवान आमकां सकड आमकां दिलां, बरें जिवीत आमकां दिलां, बरो वेळ आमकां ताणें दिला. त्या देखून देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. देवान आमकां बरे हात पांय आमकां दिल्यात, फुंक्या म्हणलें बरें. देवान आमकां रचलां. आज कितलींशीं जाणां
कस्तून आसात, पिडेंत कस्तून आसात. पिडे पसत आपले घरदार विकून पैसे घेऊन त्या पिढे पसो पैसे खर्च करनासात. पोलो आमच्या फुटमांत तशें ना. आनी डायलिसिसाक आपले सक्कड भांगार इडेन दवरलो, बँकांत इडेन दवरलो, पैसे घेवन पैसे खर्च करनासात. असली परिस्थिती आमच्या कुटुंबांत ना. आमच्या भुरग्यांक जाय जाल्लें मेळोन्स आसा. आमच्या कुटुंबांत आसल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळोन्स आसा, सक्कड मेळोन आसा. आज कितलींशीं भुरगीं कश्टान आसात. ताचो आमी उगडास काडया मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. आज भुरगीं कश्टान आसात. त्या भुरग्यांचो उगडास काडन आमचे ते आसले थांकी पुरते आमी वांटून आमी दिवया. आमच्या भुरग्यांक आमची चड ऊब दिवची नाका. तांकां बऱ्यांतलें बरें तांकां मेळोन आसा. आनी दुसऱ्या भुरग्यांच्या विशीं आमी आमची तकली आमी उण करूंक जाय. मोगा चलो देवान आमकां सक्कट दिलां. त्या देखून आमी हेरांक आमी वांटूंक जाय. माता तेरेजा वो आपोर बायल म्हणटा, तुवें दिता आसतना तुका दुखलें तर तुवें दिलां म्हणून तुका समजता. जर तर तुका दुखोना तर तुवें कितेंच देवूंक ना म्हणून तुका भोगता. विधवीन दिलें तिका दुखलें. सिरण्याच्या सिमावन कुरीस वयलो, जेजूचो कुरीस वयलो, ताका दुखलें. जरे पळयच्या विधवीक स्त्रीक दुखलें. कित्याक म्हळ्यार बकरी दिता आसतना एलिशाक तिका दुखलें. तशेंच मोरी माय जेजूचे कश्ट पळयत आसतना तिका दुखलें म्हळ्यार आपल्या पुताकच तिणें दिलां म्हणून तिका समजलें. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां दुखोवंक जाय. आमी दिता आसतना, हेरांक आमी दिता आसतना दुखोवंक जाय. गरजेच्यो संगत्यो तुमचे मुखार दवरूंक हांव खुशी वता. मालाकीच्या पुस्तकांत 11 अध्याय आनी 11 भागांत अध्याय 3 वाक्य 7 ते 12 वळी म्हणसर आमी आयकतावो. म्हणटा तो बापूय बायल, तुमी मुझे लुटला, तुमी मुझे सोडला. त्या देखून धाकलो एक वांटो आमी दिवंक जाय. आनी आमी अशें करता आसतना कितें उरता, तुमी दिवन पळया. आकाशाची मोडाचीं बागलां उक्ते जातलीं, मोडां उक्ते जातलीं. चिरवलीचो पावस येतले परे तुमचे वयर हांव बेसावो हांव घालतलो. त्या देखून मोगचन आमी दिवंक जाय. ते घरांत वचोंक जाय. ते उरोंक नजो, ते वचोंक जाय. कित्याक पसत आमच्या घरांत कितेंच उणें पडोंक नजो. घरांत उणें पडल्यार आमी दिवंक ना म्हणून अर्थ. आमी हेरांक आमी वांटून दिवंक जाय. जर तर आमी हेरांक आमी वांटता तर आमचें जिबीत फळादीक जाता. जर तर आज जायत कोणी भीक मागूंक येता तर आमचें तें आसलें तांकां आमी दिवंक जाय. ह्या दिसांनी आमी पळयता इगर्जेक दान धर्म करचें. कित्याक पसत इगर्जेक दान धर्म करचें? ह्या दिसांनी आमी पळयता दान करचें आमचें नांव शाश्वीत उरोंक. आमचें नांव शाश्वीत उरोंक. नांव जोडचें पसत आमी इगर्जेक दान धर्म करचें नाका. आज इगर्जेक दान धर्म करूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार इगर्जेक दान धर्म केल्यार देवाकच दिवचें म्हणून अर्थ. आज देवाक कितेंच नाका मोगाचें. सक्कड आमकां देवानच दिल्लें. देवाक पाटी कितेंच नाका. देव सांगता इतलेंच, कश्टाच्या मनशांक तुमी दिया, दुबळ्या धाकट्यांक तुमी दिवया, गरजेवंतांक तुमी वांटा. म्हाका कितेंच नाका, म्हाका तुमचें दान धर्म नाका म्हणून देव सांगता. त्या देखून इगर्जेक दिवच्या बदलाक तुमी दुबळ्या धाकट्यांक तुमी दिया.
आश्रमाक तुमी दिया, कुश्टांच्या मनशांक तुमी दिया, कश्टांत आशिल्ल्यांक तुमी स्पंदन तुमी करा आनी खंडी जावन तुमचें जिवीत फळाद भरीत जातलें, तुमचें जिवीत फळादरीत जातलें. वांटून घेवंक तूं शिक म्हणून मालाकी प्रवादी भोव अपूर्वाय सांगता. अपोस्तलाच्या कृत्यांत आमी आयकता, द पीपल who are generous are happy. The people who are generous are happy. जो कोण उदार मनाचो जाता तो संतोषाचो व्यक्ती जावन तो पावता. There is joy in giving. There is joy in giving. In giving. St. Francis Assisi अशें म्हणटा, in giving we receive. In giving we receive. जर तर आमी दिता तर आमी हेरांत जावन खंडी जावन आमकां मेळटलें, आमकां लाभतलें. आमकां देव खंडी जावन जायती बेसांव आमचे वयर तो वतलो. तर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, उदारपणाची व्यक्ती आमी जायचे तर आमी कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर आमी दयाळ्याची व्यक्ती आमी जावंक जाय. दयाळ्याची व्यक्ती आमी जावंक जाय. आमचे थंय दया आसोंक जाय. बोगसणेची मनशां आमी जावंक जाय. बोगसण स्पिरीट आमचे थंय आसोंक जाय. समाधानाची हातेरां आमी जावंक जाय. आमी मागूंक जाय, सोम्या तुज्या समाधानाचे हातेर कर, शांतीची हातेरां तूं आमकां तूं कर, शांती समाधानाची हातेरां तूं कर म्हणून आमी मागूंक जाय. शांती समाधानाची खालसां आमचे थंय आसोंक जाय. खालतेपणाची व्यक्ती आमी जावंक जाय. खालतेपण आमच्या जिणेक उण्या जावन आसा. कशें क्रिस्त खालतो जालो गे तशेंच आमी खालतेपणाची व्यक्ती आमी जावंक जाय. अशें केल्यार खंडी जावन आमी उदारपणाची व्यक्ती आमी जावंक पावता. जर तर आमी उदारपणाची व्यक्ती आमी जाता तर कितें जाता? कितें जाता? भोव अपूर्वायेन सांत पावलो कोरिंथीकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 9 वाक्या 7-8 वळी म्हणून अशें म्हणटा. दुसऱ्या पत्रांत कोरिंथीकारांक बरयल्या पत्रांत 9 अध्याय 9 वाक्य 7-8 म्हणसर तुमी वाचा. जो कोण थोडेंच पीक वंगता तो थोडेंच लुंवता. जो दाराळमापान वंगता तो दाराळमापान लुंवता. हर एकलो आपल्या काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिव. रोडो म्हणले परीने कित्याक हास्त्या तोंडान तो दिता देवाक मोगाचो जावन आसा. उदार हातान ताणें दुर्बळ्याक वाटलें, ताचें दान धर्म ससनाक बाळटलें. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हास्ता थोड्यांत आमी हेरांक आमचें तें आसलें वांटून दिवया आनी आमी देवाक मोगाचीं जातलीं, देवाचीं भुरगीं आमी जातलीं, देवाची सेवाक आमी जातले. आमेन.